केंद्रात भाजप सरकारान एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी हाडल्या, मात गोयच्या भाजप आमदाराक ताचे कोत ना। आमदार फ्रांसिस सिल्वेराचो ट्रॉलर बेकायदेशीर एलईडी फिशिंग करतना महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्यान जप्त केलो। एलईडी बल्ब, सबमर्सिबल बल्ब, जनरेटर, केबल आणि हेर सामुग्री जप्त केली। आमदार सिल्वेराच्या ट्रॉलरान केल्ल्या बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारींतल्यान मेळिल्ले नुस्तें जप्त केले। ताचो लिलाव करून 61,700 रुपया घेतले। थंयच्या नेमा प्रमाण लिलाव केल्ल्या नुस्त्याच्या प्रेसा परस 5 पट पैसे म्हळ्यार 3,08,000 रुपया फायन पडू येता। केंद्रान एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या। गोंयांतल्यान आमदार मंत्री मायकल लोबो धरून हेर नुस्तेकार संघटना एलईडी नुस्तेमारी बंद करपाचो आर्ग्युमेंट करतात। मात गोयच्या भाजप आमदाराचो ट्रॉलर बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना महाराष्ट्रात सापडटा। ताचेर नेमकी कितें कारवाय जाता ते नुस्तेकार संघटना खातीर म्हत्वाचे। गोयच्या रापणकारांचो एकवट आनी गोवा फॉरवर्डान आमदार सिल्वेराक सोलून काडलो। आनी हो बीजेपीच्याच आमदाराचो आहा म्हणून, गोंयचो जो बीजेपी आमदार आहा जो ताणें उडी मारल्या हालींच ताचो आहा म्हणून। सो हातूंत जर पळयशा जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड वेन अ लॉ मेकर हिमसेल्फ ब्रेक्स द लॉ। आनी आतां मायकल बाबानूय लॉ स्टँड क्लियर करपाचो गरज आहा। जेन्ना आमी फिशरीज डिपार्टमेंट हँडल करताले आमचे विनोद पालेकर, त्या वेळाचेर मायकल लोबो उठ सूट स्टेटमेंट करतालो, बरो आशिल्लो ताचो स्टेटमेंट। तो रापणकारां खातीर झगडटालो, फिशरीज हांच्या खातीर झगडटालो, नुस्त्या भावां खातीर की एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंग बंद जावंक जाय म्हणून। आतां ताणें सांगपाची गरज आहा की तांचोच बीजेपीचो आमदार जेन्ना तांकां सांपडटा महाराष्ट्रान, तांचें गोवोरमेंट धरता थंय तांकां ट्रॉलराक थंय धरता आनी एलईडी सांपडटात, 10,000 वॉटाचे बल्ब सांपडटात। सो दिस हॅज टू बी आन्सर। यू नो, इट लुक्स लायक बीजेपी MLAs हू आर द लॉ मेकर्स आर देमसेल्फ ब्रेकिंग द लॉ नाव। हितून भरपूर नुस्तें काबार जालेलें आसा। आमी 2016 गव्हर्मेंटाक विचारता की एक्शन घेवचें, पूण एक्शन घेवपाक जायना आमच्या गोंयच्या सरकाराक। तशेंच लास्ट म्हयन्याक बुल ट्रॉलिंगाची बोट धरली कर्नाटकाची, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवना। पूण आयज सिंधुदूर्ग फिशरीज डिपार्टमेंट आसा, एक्शन घेता आमचे लोकल फिशरमॅन ची बोटाचेर। पूण हे लॉस गोंयच्या सरकाराक, आनी आमी गोंयच्या सरकाराक मागता की ताबडतोब जे आसा, जे पळय इलिगल गियर्स जे यूज करता ते ताबडतोब बंद करचे, ना जाल्यार आमचे गोंयचे लोकांक नुस्तें मेळचें ना। महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्यान आमदार सिल्वेराच्या ट्रॉलराविशीं पुराय रिपोर्ट तयार करून तो तहसीलदाराक कारवाये खातीर दिला। मालवणचो तहसीलदार अजय पाटणे आतां कितें कारवाय करता ते निकाला उपरांतूच कळपाचें। सोमार मेरेन निर्णय येवपाची शक्यताय आसा। सिल्वेराची प्रतिक्रिया मात अजून मेळना। प्रुडंटा खातीर मालवणच्यान कृष्णा डोलम आनी ब्युरो इनपुट्स।